नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. सद्या आमी आसा आझाद मैदान पणजे आनी हाचे पयलीं आमी मातशे वेळा पयलीं पळयलें की मायनींग डिपेंडंट आनी मायनिंगाचे युनियन लिडर येवन हांगा तांणी घोशणा केली की आमी राजकारणान देंवतले, आतां आमी इलेक्शन लडयतले आनी आमचो सरकार घडयतले. आनी पुती गांवकर जे मायनींग युनियनाचे मुख्य फुडारी आसा, जे लिडर आसा, तांणी सांगलें की आपूण चीफ मिनिस्टर फेस जातलो म्हणून. ह्या सगळ्या राजकारणा फाटल्यान आमी अर्थ कितें काडप आनी ते कितले सिरियस आसा हे विचारपा खातीर आमी खास मेळपाक आयल्या पुती गांवकर सरांक. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. एक प्रश्न सगळ्यांच्याच मनान पयलीं येता की हें सेटींग बी न्ही काय म्हणून, सीएमा कडेन सेटींग केलां काय म्हणून पुती गांवकरान की सगळे कुशीक रावा, आपूण एकटो दवर आनी लास्ट मिनीट मागीर मातसो मोव रावतलो आनी लेट हिम हॅव अ लेवल प्लेइंग, म्हणजे फ्री फ्लो फॉर इलेक्शन्स. पुती गांवकरान केन्नाच कोणा कडेन सेटींग ही करूंक ना आनी इलेक्शन जी लडयल्यात ती चॅलेंजच लडयल्यात. म्हणजे राजकारणात किंवा खंयच्याय समाजकार्यात, मागीर ते युनियन आसो, बाकीचे खंयचे ऑर्गनायजेशन आसो, जर चॅलेंज म्हणून घेवप आसा ते पुती गांवकार सदांच चॅलेंज घेता आनी ती लास्ट पर्यंत नेटान ते पेलताय. हे फावटी तुमी अपील केला सगळ्यांक की सगळ्या पॉलिटिकल पक्षांनी येवचें. कारण अशें आसा की थंय प्रत्येक जण डिवायड जाल्ले आसात. कोण भायलो, कोण भितरलो, कोण अशें थंय चालू आसात. गेले फावटीचो कॅन्डिडेट फॉर्मेडेबल कॅन्डिडेट आसलो सगळ्यांनी. ताका शेवटच्या टप्प्यार ब्रँड केलो की तो आवटसायडर कॅन्डिडेट आनी थोड्याशा मार्जिनान तो काँग्रेसचो सीट गेलो थंयचो. आज ते परिस्थिती आज तेणी सगळ्यांक डिवायड करून दिल्ली आसा आनी ताका अशें दिसता की आपल्या अगेन्स्ट फॉर्मेडेबल कॅन्डिडेट कोण ना आनी आपूण इजिली निवडून येतलो. मायनींग एरिया जी आसात, सांखळी किंवा पाळये, कश्टी, ह्यो ज्यो मायनींग बेल्ट आसा हो गेल्या 40 वर्सांत म्हाजो बाले केल्लो आसा. पयले इलेक्शनाक जेन्ना सुरेश आमोणकर थंय उबो रावलो त्या वेळार पुती गांवकाराच्या इन्फ्लुएन्साचो, कारण म्हाजें भारतीय मजदूर संघाचें त्या वेळार हांव युनियनचें काम करतालो आनी थंय म्हाज्या संघटनेचो बरोचसो संघटनेचो वर्चस्व आशिल्लें. कारण आतां जे BJPचे स्वतापणीचे आमी कार्यकर्ते म्हणटात ते बरेचशे कार्यकर्ते जे BJP आतां पुती गांवकाराचे कमिटी मेंबर आशिल्ले, इन्क्लुडींग द फादर ऑफ प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंताचो बापूय जो आसा तो म्हाजो उपाध्यक्ष कितकीच वर्सां आशिल्लो आनी खरें म्हटल्यार हांव इलेक्शन हे फावटी लडूचो नाशिल्लो कारण तो म्हाज्या एका कार्यकर्त्याचो चेडो म्हणून. पूण जेन्ना तो विचार हेका सांगता गोंयांत जेणी जेन्ना घोशणा केली की पुती गांवकाराक कळटा कितें, ताका कितली नॉलेज आसा. हांव नॉलेज म्हाका चड आसा अशें हांव म्हणना, पूण तेज्या पेक्षा तरी समर्थपणे राजकारणी पेलू शकता आनी बारकी ऑर्गनायजेशन पेलू शकता ही म्हाजी कॅपेसिटी. मागीर ह्या आतां सुडा खातीर उबे रावले. हांव सुडा खातीर उबो रावना कारण मायनींग डिपेंडंट जे आसा तेजें कांयच करिना आनी हो गोंया विकूंक सुटला. गोंयाचे जे भुमिपुत्र म्हणून बील हाडला त्या भुमिपुत्र बिलाच्या आड जो खरो हें आसा पळय तो भायले लोकांक भुमिपुत्र करपाचें आसा, कन्वर्ट करपाचें बील आसा. पूण तुमी लेट रिएक्शन जालें ना, भुमिपुत्राचेर उलोवन जालें, सगळी कॉन्ट्रोवर्सी सोंपली आनी आतां तुमी येता भितर. मायनिंगाचेर इतले वर्सां तुमी सांगलें आपूण केन्ना इलेक्शन लडचो ना म्हणून, तुमी इलेक्शन लडटा. मायनिंगाचें इलेक्शन लडचो ना केन्ना इश्यू येता. म्हाका आजुनूय राजकारणांत म्हाका रस ना, पूण आज फॉरेन पडले ताका चॅलेंज दिणारो ते एरियेन सद्या कोण ना, सगळ्यांक स्तंड केल्ले आसा. म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे म्हाजें थंय मायनींग बेल्टान काम आसल्या कारणान ताका जर डिफीट करचो आनी तांकां जर चेक दितलो BJP जाल्यार BJPची एरिया जी आसा ही मायनींग डिपेंडंट एरिया आसा तेंच्या खातीर ताणें कांयच करूंक ना. आनी म्हणून BJP डिपेंडंट ना हे फावटी दाखोवन दिवचें पडटलें आनी आमी सगळे दाखयतले की BJP डिपेंडंट ज्या लोकांनी हांकां वयर काडले त्याच लोक तांकां सकयल दवरूंक शकता ही आमच्यान कॅपेसिटी आसा हे दाखयतले. तुमी भायले म्हणून जावचे ना थंय, तुमी रावता वाळपय. म्हाजी कर्मभूमी गेली 40 वर्सां त्या एरियेंत काम करता हांव. 80% मायनींग म्हाजेच कडेन आसा गोंयच्यो, आतां बंद जाल्या म्हणून सांग. सो ते तुमकां मतां मारतले अशें दिसता. डेफिनेटली पुती गांवकार हेज्या पयलीं पुती गांवकारान विश्वजिता अगेन्स्ट मतां घेवना. हाजे पयलीं हांवें पळयलें की युनियन लिडर केन्ना जिखना इलेक्शनां. पळय हांगा युनियन लिडरचो विशय आसा हो समाजांत थंय काम करणारो कार्यकर्तो स्ट्रॉंग आसा की ना होच प्रश्न आसा.
जिखपाचो जो आसा तो वेगळ्यो स्ट्रॅटजीस आसा तो विशय लोकांक जर पटलें बाबा हो हेज्या बरोबर कॉन्फिडंट हेज्या अगेन्स्ट उबो रावंक शकता आनी जिखोवंक शकता हें जर लोकांक एकदां पटलें की लोक सपोर्ट करतले सो ऑल पार्टी कॅन्डिडेट तुमी सांगला आपूण जावचो अशें हांवें सगळ्यांक सजेस्ट केलां आनी ते उबे रावल्यार रावतले तुमी पूण कशे करून उबे रावतले रावतलोच आनी तुमचो पक्ष खंयचो आसतलो हांवें तुका सांगलें डिपेंडंट फोरम म्हणून आमी जो काडला फ्रंट त्या फोरमाच्या नांवाचेर आमी कॅन्डिडेट होते इंडिपेंडंट म्हणून आसतले पूण सगळ्या फोरमाच्या नांवाचेर सो कॅन्डिडेट हे आतां मायनींग डिपेंडन्स फोरम फोरम हो सेपरेट काडला तुमी हो पॉलिटिकल फोरम राजकीय राजकीय फोरम तूं मायनवाल्यांकडे कडेन वतले आनी सांगतले आपल्याक सपोर्ट करा म्हणून हांव मायनवाल्या कडेन न्ही हांव सगळ्यां कडेन वचून सपोर्ट करप सांगतलो कारण म्हाज्या कडेन फायनान्शियली हांव वीक आसा फायनान्शियली म्हाजे कडेन काय ना म्हाज्या बँकेत 1-1.5 लाख रुपया बी आसतले तेजे वयर काय आश्चर्य म्युच्युअल फंडान 1-2-3 लाख रुपया आसतले कळ्ळें हेचे तर म्हाजे कडेन पूण हांव लोकां कडेन वयतलो लोकांक दिसता हें सरकार चेंज जावंक जाय जाल्यार लोकांनीच मदत करपा जाय लोकां कडल्यान मदत घेवन करतलो सगळ्या कडेन फुडले हे हो पितृपक्ष सोंपल्या नंतर प्रत्येक बायन एरिया आसा ती सगळी कवर करतलो झोळी घेतलो प्रत्येकाच्या दारांत वयतलो झोळी घेतलो झोळयेत कलेक्शन करपा लायतलो आनी इलेक्शन लडयतलो अजून आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो दिसना झोळी घेवन भोंवप आनी इलेक्शन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट तो लोकां कडेन प्रश्न आता लोक आतां कितें करतात डोनेशन झोळी हो पयलींचो कॉन्सेप्ट आतां डायरेक्ट करपाक पूण लोकां कडेन आमकां संपर्कान वचपाक जाय म्हणून झोळी हो कॉन्सेप्ट आसा लोकांक मेळपा खातीर तो शो करपा खातीर न्हय त्या निमतान आमी लोकां समोर मेळटले लोक आमकां लोकांचें कितें म्हणना तें आमी आयकोन घेतले तुमी 21 मतदारसंघ सांगले आपूण कॉन्टेस्ट करतले म्हणून फ्रंट कॉन्टेस्ट करतलो किंवा 21 मतदारसंघात आमचे लायक मायंडेड लोकांक आमी सपोर्ट करतलो एक 4-5 मतदारसंघ मायनींग डिपेंडंट आसा बाकीच्या हांकां कोणा मायनिंगाचे देणे ना घेणे ना हें चुकीचें पुती गांवकाराचो जो होल्ड आसा म्हणजे पुती गांवकारा लोक माननाडे आसा ते काणकोण पासून ते पेडण्या पर्यंत जाता त्या बेल्टान कारण नेत्रावळीचें आंदोलन हांवें सक्सेसफूल केलां त्या नेत्रावळीच्या आंदोलनात जवळ जवळ 1100 एकर जमीन त्या शेतकऱ्यांची हांवें वायल्ड लायफाच्या भायर काडून दिल्ली आसा फक्त 70 जागो ना कारण 70 प्रताप सिंग राणे आशिल्लो तेंच्यांनी ते करपाक दिवना आनी कारापूर कमिटीचे नोरवा कुंजो रिपोर्ट दिलो थंयच्यानी सपोर्ट आसा म्हणटा डेफिनेटली सपोर्ट आसा कारण सांग्यार उबे रावतले सांग्यार कॅन्डिडेट उबे करतले पण आता सध्या थंय गेले फावटी हांवें प्रसाद गांवकाराक सपोर्ट केल्लो निवडून हाडलो हे फावटी ताका सपोर्ट करतलो प्रसाद गांवकारा जो सपोर्ट करतले जर ताणें बीजेपीच्या अगेन्स्ट उबो रावलो जाल्यार काँग्रेसीक उबो रावला काँग्रेस उबी रावल्यार सपोर्ट करतलो डेफिनेटली आतां हातून ह्या 21 जाणांनी कितले आमदार आसा जांकां तुमी सपोर्ट करतले आमी एकट्याय आमदाराक सपोर्ट करचे प्रसाद म्हटलं तुमी प्रसाद तो हय पूण तो नॉन बीजेपी आसा एक लक्षात घे हो जो फोरम आसा तो बीजेपी अपोज करपाचो फोरम आसा सो कितले नॉन बीजेपी आमदारांक सपोर्ट करतले तुमी काडला लिस्ट बी ना आमकां अजून काय काडूंक ना अजून काय काडूंक ना सो आतां निलेश काब्राला बी सपोर्ट ना करचेच ना ज्या ज्या जाग्यार बीजेपीचे कॅन्डिडेट आसा तेंच्या अगेन्स्ट आमचो फोरम उबो रावतलो सो दीस इज एंटी बीजेपी फोरम एंटी एस्टाब्लिशमेंट फोरम एस्टाब्लिशमेंट म्हणजे हांकां सत्तेचो जो माज आसा पळय तो देंवोवपाचो फोरम तुमकां राग आयलो की तुमचे नांवां घातलें म्हणून कोर्टाच्या हातून दॅट वॉज द रिजन काय तुमकां राग आयलो की सीएमान म्हटलें की पुती गांवकाराक कांयच कळना म्हणून दोन गोश्टी आसा ज्या रागान ते उलयतात त्या रागान अशें दिसता की तांकां कांयच करपाचें ना आनी ज्यो मनशाक कांय करपाचें ना ताका दवरून उपयोग ना ताका मोकळो करपाक जाय तांणी मायनींग कॉर्पोरेशन केला दे आर सेइंग की चलोवन तरी दाखोवचें मरे इलेक्शना पयलीं चलोवन दाखोवचें तीच आमकां चॅलेंज आसा म्हणून हांव उबो रावला हांगा तेच पळोवपाक तुजी कॅपेसिटी कितली आसा ती पळोवया ते जावचें ना म्हणटा तुमी करून तरी दिवनी मरे हांव जावचें ना कित्याक तेंच्यांनीच सांगलां न्हू 3 म्हयन्यांनी बी करतात 2 म्हयने गेले आज 20 तारीख आनी 1 म्हयनोच उरला प्रोसेस स्टार्ट करता म्हटल्यार तांणी प्रोसेस वेगळो मायनींग सुरू करता म्हणून सांगला प्रोसेस तांणी सुरू करता म्हणजे की 3 वर्सां जालीं सांगतात कॉर्पोरेशन करता आनी मायनींग सुरू करपाचो प्रोसेस सुरू करतले म्हणून रुपेश कॉर्पोरेशन हे बी मायनींग सुरू जायना कॉर्पोरेशन म्हणजे लोकांक दोळ्याक धूळ फेक करपाची पळय धूळ फेक दोळ्याक करता पळय ती परिस्थिती कॉर्पोरेशन एक आमी मदीं पळयलें की तुमी मायन ओनरांचे मायन चलोवंक दिवच्यो म्हणून डिमांड केल्ले आतां कॉर्पोरेशन केलें जाल्यार ऑक्शनींग जातलें आनी तांकां मेळचें ना म्हणून बी रागार आसा तुमी एक लक्षात घे म्हाका ह्या मायन ओनराचें देणें घेणें कांयच ना म्हाजो पयलीं पासूनचो मुद्दो असो आसा की जर ऑक्शन केलें जाल्यार ह्यो मायनी ज्यो आसा त्यो नॉन गोवन लोकल हांगाचे आसा तेंच्या हाता भायर वयतल्यो आनी मल्टीनॅशनल बाकी मल्टीनॅशनल कंपनी न्ही अडानी रिलायन्स हे लोक येतले आनी जशें पळय काही एम्प्लॉयरांनी एक राती भितर व्हरून व्हरपाचो प्रयत्न केला पळय तशें हांगा जातलें अंधाधुंदी जातली आतां एक लक्षात घे गोंयचें
आताची इंडस्ट्री तुवें पळयल्या ह्याच्यानी गॅस लायन सुरू जाल्या गोवा गॅस लायन प्रायवेट लिमिटेड. कोणाचें नांव आहा खबर आहा तुका? चॅक केलां केन्ना? अडानी. ते पयलींचो कॉन्ट्रॅक्टाचो तो GAPL हॅज बीन कॉन्ट्रॅक्ट तो ताका दिला खाया म्हणून जोडा तेजेर. आतां सादें एग्जाम्पल घे, GMC घे. GMC विश्वजीत राणे म्हयन्याक प्रत्येक कामगाराचे 6,000 रुपया खाता. 6,000 रुपया कशें काय म्हणून तूं म्हाका विचारशी जाल्यार. आनी वयल्यान त्याच कामांक तो वॉरियर म्हणून डिक्लेअर करता, तेजो सत्कार करता. खंयच्या तोंडान तो सत्कार करता? 7th पे कमिशनाक क्लास 4 एम्प्लॉइजाक 6,000 रुपीज पेशंट कॅर अलावन्स म्हणून डिक्लेअर केल्लो आसा. इम्प्लिमेंट अजून जायना गोंयांत. खाता म्हणजे दिना खाता पण म्हणजे तो आपल्या हातून घेना. अरे तो एक लक्षात घे, खाता म्हणजे कितें? ताका न दिवप आनी दुसऱ्यांक दिवप. मरे सोडासो सारके वेलनेस सारक्यो हे आसा, तुज्यो डिस्पेन्सरी आसात, मागीर तुजें कॅन्टीन आसा, इको क्लिनींग आसा, हेंकाय वयर काडल्या मरे ताणें. ते कित्याक लागून वयर काडल्या तुका खबर आसतलें म्हाज्या पेक्षा. सो आतां मायनिंगाच्या मुद्द्याचेर तुमी लडटले. हय, मायनिंगाचें न्ही, ह्या हो सरकारान जे मिस मॅनेजमेंट सद्या चालू आसा, जे करप्शन चालू आसा, प्रत्येक जण आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर. हें जर राजकारण जर गोंयचें पयलें जाता जाल्यार पयलीं मायन ओनर चलयताले अशें म्हणटाले बांदोडकर चलता आसतना. आतां हें राजकारण मायनवाल्याचे हे आसा पळय, कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय, जाका आमी कितें म्हणटा सांग? कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा का ताका एक वर्ड आसा. त्या वर्डा प्रमाणे जर पळयत जाल्यार ते एक हे कशें स्मगलर बी कशें आसतात तशा पद्दतीची एक ती कम्युनिटी आसा. ती फक्त समाजा खातीर कॉन्ट्रॅक्ट आनी कितें मेळटा पळय तें घेवप आनी आपलें तितलें पळोवप अशें आसा. आनी हे लोक येयल्या पळय राजकारणांत, ते कॉन्ट्रॅक्टर जावन कॉन्ट्रॅक्टर फुडें आपणाक चलोवपा खातीर बिझनेस आपलें कंटिन्यू करचें, समाज कार्य करपाक येवना, आपले बिझनेस चलोवपा खातीर ते येयल्ले आसा. तुमी RSSंतल्यान वयर सरिल्ले, तुमी स्टील यू आर RSS. तुमी म्हणटा आपूण RSSचे संस्कार जे आसात पळय ते केन्नाच मरे पर्यंत वचना. ते जेन्युइन संस्कार आसतात. आज जे येयल्यात पळय ते RSS संस्कारान येवना. तुमच्या बद्दल विचारता. म्हाज्या बद्दल सांगता तुका, हांव RSS आसा म्हणून हांव अजुनूय म्हाजो जमनीर पांय आसा. हांव क्लीन आसा. करप्शन चार्जीस म्हाजेर कोणूच करूं शकचो ना, कारण ते संस्कारांतल्यान हांव येयल्लो आसा. पण एक RSS अशें म्हणटा की प्रमोद सावंत इज RSS वर्कर. एक RSS दुसऱ्या RSS अगेन्स्ट उबो रावपाक शकता. RSS आतां तशें तूं कित्याक म्हणटा दिगंबर कामत RSS वालो न्ही? RSSन अशें सांगना की तूं BJPक सपोर्ट कर म्हणून. RSS सांगना दिगंबर ओपनली सांगिना आपूण RSS वालो. तुमकां खबर आसलें संघ चालक सुद्दां आशिल्लो तो. अशें कितले जाण आसा. तेच्या उलट आतां पळय मरे काल मोविन गुदिना गेला मरे एका मेळपाक संघ चालक मोहन भागवता. पळोवंक ना तुवें? पळोवंक ना? म्हाजे कडेन व्हिडियो आसा तेजो. आमी तरी सांगायचे स्वयंसेवक. काल मोविन गुदिनो मोहन भागवताक मेळपाक गेला. तुका जाय हांव क्लिप धाडटा. कालची खबर सांगता, हे 2 दिसांची. पयर जो 17 तारखेक एका मेळपाक कावन्सील मिटींग गेलो तेन्ना तो तुका हे दाखयता. कितें जाय तुका सांग? तूं म्हणटा कितें एक्चुअली तात्पर्य अशें की संघवाले खंय काम करूं शकता, समाजा खातीर तेंच्यांनी काम करपाक जाय. अमक्याकच काम करपाक जाय अशें संघाचें खंयच बरयलें ना. आनी मावीन गुदिनो संघवालो न्ही अशें म्हणटा तूं? न्ही संघवालो तो जाता. ताका फुडें दिसता की आपूण संघवालो जावपाक जाय म्हणून. आतां वाल्याचो वाल्मिकी कसो जाता तो म्हाका खबर ना. परत फाल्यां जर तुमी निवडून आयले आनी जशें तुमी म्हणटा तशें जर खरेंच CM जाले जाल्यार मायनिंग स्टार्ट रोखडी. मायनी स्टार्ट जातल्यो रोखड्यो. अशें कशें जावपाक हांव तुका शकता? करून दाखयता. सुप्रीम कोर्टान केस पडला. सुप्रीम कोर्ट कायदे म्हाका सादारणपणे थोडे तरी खबर आसा. सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलां तें म्हाका खबर आसा. तें खबर आसा. आनी फाल्यां अशें जमच 3 लाख मायनिंग डिपेंडंटांक जीवदान दिवपा खातीर म्हाका जर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट म्हणून करूं शकता जाल्यार हांव जेलांत वचपाची म्हाजी तयारी आसा. ह्या कामगारांक लागून, ह्या मायनिंग डिपेंडंटांक लागून मायन स्टार्ट जातल्यो. मायन स्टार्ट जातल्यो. त्याच बरोबर मालकी हक्क जो आसा, जमनी ज्यो आसात त्यो शेतकारांच्या नांवार रायट्स घेवन जातल्यो. तेजे यंत्रणा म्हाका खबर आसा. तेजेर बरोच अभ्यास पयलीं केल्लो आसा. आनी जेन्ना भारतीय मजदूर संघाचें हांव काम करतालो 2007 जेन्ना फॉरेस्ट रायट्स बील येयलें काँग्रेसीन हाडलें त्या वेळार,
त्याच्या अंडर कितलेशे सनदी महाराष्ट्रात बुलढाणात आमचे ऑर्गनायझेशन दिल्ले आसा. सो हाजो विशय सोंपतलो तो आलवारा लँडाचो विशय सोंपतलो ह्यो बाकीचे टोटल गोंयच्या लँडाचो इश्यू सोंपतलो. कारण गोंयच्या लँडाचो इश्यू जो क्रिएट केला तो 1971च्या सर्वेन केला. कारण 1971 सर्वे ही सारकी सर्वे जावंक ना. एक्चुअली जावंक जाय आशिल्लें कितें सिंपल. पोर्तुगीजां कडेन जे रिकॉर्ड्स आसात त्या पोर्तुगीजां कडेन रिकॉर्ड सर्वे लावंक जाय आशिल्ले आणि तेच रिकॉर्ड लायल्या नंतर लक्षात घे मागीर कोणाचें ऑब्जेक्शन जावं कितें आसा कोणाचे रायट्स आसा ते क्लेम जावंक जाय आशिल्ले. ते जावना. हांगा कितें जालां थोड्यांक भंय जालो कारण बरेचश्यो जमनी ज्यो आसात त्यो त्या गरीब गांवकारांच्यो आसात. त्यो खंय तरी ह्या लोकांनी उरबडलेल्यो आसात आणि रिकॉर्ड आसात म्हाजे कडेन ताम्रपट आहात नेत्रावळी सारक्या एरियेचे. म्हणजे साळजीचे हेचे जे 6800 एकर जमीन आसा पळय तेजे ताम्रपट असलेले लोक आसात म्हाजे कडेन. तेजे केशी चालू आसात. ह्यो केशी वयर येवच्यो न्हू म्हणून काही विशिश्ट समाज आनी लोकांक जे पॉलिटिकल राजकीय त्या वेळार लोक आशिल्ले तेंच्यांनी सर्वे करता आसतना ह्यो सगळ्यो गोष्टी ओळखपा खातीर कितें केलें तुमचे डॉक्युमेंट दाखयात आनी आमी सर्वे रिकॉर्ड करतात. ही जी आसा ही घोड चूक आसा ती तुम्ही रेक्टिफाय करता. ती आमी रेक्टिफाय करता. ओके दुसरी आणि गजाल कोणाक डिस्ट्रेबलच करचे ना. वाळपय आनी हांगा उबे करतले पर्या डेफिनेटली करतले. पर्या जर प्रताप सिंग राणे जर आसत तो म्हाजो तेका रिस्पेक्ट हांव दिता. पूण थंय BJP म्हणून जर रावत जाल्यार तेच्या अगेन्स्ट काम करता. प्रताप सिंग राणेक रिस्पेक्ट दिता. नेत्रावळी टायमार तुम्ही म्हटले 70तलो जमनीचो प्रश्न प्रताप सिंग राणे लागून इंडिव्हिज्युअल म्हणून दिता आणि अजूनय तेका हांव आरोप करता. आणि अजूनय तेजे आनी म्हाजे जे पटनासले जे वैचारीक हे आशिल्ले मनीस म्हणून वेगळो विशय, एडमिनिस्ट्रेशन म्हणून वेगळो विशय, पार्टी म्हणून वेगळो विशय, सिन्सियर मनीस म्हणूनय वेगळो विशय. अजून तेका हांव रिस्पेक्ट दिता. अजूनय तो सिन्सियर आसा. ताणें कोणा कडल्यान करप्शन घेवन पयशे घेवन नोकऱ्यांक पयशे घेवन हें करून दिवंक ना. सो प्रताप सिंग राणे रावले जाल्यार पर्या तुम्ही उबे करचे. काँग्रेस म्हणून रावलो जाल्यार काँग्रेस म्हणून BJP म्हणून जाल्यार हांव अपोज करता. अजून म्हाजें तंत्र तेंच आसा. हांव क्लियर आसा म्हाज्या विचारान. वाळपय रावतलो कोण तरी दवरतलोच. थंय वाळपय हे फावटी आमी दवरतलेच कॅन्डिडेट. मायनींग डिपेंडन्स होल्ड आसात आमचे ते एरियेंत आणि थंय वाळपयच्या लोकांक परिवर्तन जाय. ते परिवर्तन हांव आज तांकां एवेलेबल करून दितलो. कारण हांवें थंय प्रयत्न केल्लो पूण मनोहर पर्रीकरान तुका वाळपयची हिस्ट्री सांगता. इलेक्शन हांव हार्डली 3000 मतांनी जिंकला. म्हणजे एक्चुअली 1500 मतांनी थंय हरला त्या वेळार. 1500 मतांनी कारण 1500 3000 जाल्या बरोबर. आणि त्या वेळार हांवें म्हाजें कामूय सुरू केलें. ऑफिसूय हांवें सुरू केल्लें. पूण मनोहर पर्रीकरान तें ऑफिस म्हाजें बंद केलें आनी तेणी सांगलें तूं हांगा येवपाची गरज ना. कारण थंय सावयकारा कडेन एक बैठक आशिल्ली. ते बैठकीन हांवें येवंक काय सांगलें तेणें येवंक नाका म्हूण सांगलें. दुसरें विश्वजीत राण्याचेर जी केस घातली इलेक्शनाच्या अगेन्स्ट करप्शन चार्जीस ती म्हाका तेणी घालपाक लायली. ताणें सांगलेलें सगळे पयशे आपूण फी जी आसा त्या हांव म्हाजे कडेन पयशे ना. फी जी आसा ती आपूण दितले पार्टी दितले. ते शेवट पर्यंत एक पयसो दिवंक ना. आनी म्हाका ती केस विड्रॉ करची पडली कारण हांव फुडें चलोवंक शकनासलो केस. आनी कितें प्रश्न आसा? वाळपयचेर पावले तुम्ही बरोबर. इतिहासान पावले. सो मागीर जालें. आमी बी चिंतीत रावले याद मागीर. एक यादी काडटाले तुम्ही म्हणून. सो वाळपय कोण नाल्यार कोण उबो रावतलो आनी ताका आमी सपोर्ट करतले आनी ताका सपोर्ट हय. करतले. सो भाजपाक उडोवपा खातीर हो फ्रंट तयार जालो, फोरम तयार जालो. आतांचे भाजप जी हें चल्ल्या करप्शन दादागिरी गुंडगिरी हें जें चालू आसा म्हणजे इंडक्टिव्ह एप्रोच घेवपाचो. पयलीं केन्ना असो इंडक्टिव्ह एप्रोच कोणाचेर येनाशिल्लो. खूप वेळा एलएससी जाल्ला तुमकां आतां जाले रोखडे पावले. लोकांनी तयारी केली रावंड बिवंड मारले फर्स्ट रावंड अजूनय सेकंड रावंड. 6 म्हयने आसात आनी लोकांचें मत जें जाता पळय सदांच लक्षांत दवर 10-12-15% लोक जे आसतात ते कार्यकर्ते आसतात. तेच्या फुडले जे 15 ते 20% 25% जे आसतात ते लोकांचें मत एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आसता आनी तेच्या फुडले 15% आसता ते फ्लोटींग वोट आसता. कोण बरे आसात कोण थंय जिखोंक शकतात अशा लोकांक ते निवडून हाडपाचे. आनी 3 दीस इलेक्शनाचे आसता ते क्रुशियल आसता. डिसायडींग फॅक्टर आसता मतपरिवर्तन. तातूंत तुमी एनकॅश करपाचो तातूंत आमी एनकॅश न्ही आमी ते एनकॅश करतलेच हो विश्वास आसा. 100% 100% जिखतले साखळे. साखळे जिखतलोच 100%. सिंबॉल बिंबॉल खंयचो जाय असो कांय तो ना. आमी डिसायड करतले. खंयच्या पक्षाक बी वचपाना. ना एक आपूण इंडिपेंडंट उबो रावन थंय जिखतले. इंडिपेंडंट फोरम म्हणजे 21 कॅन्डिडेट उबे करपाची कॅपेसिटी आसा आनी ते हांव करतलो. आनी जो पक्ष सपोर्ट करता तो सपोर्ट तेजो घेतले सपोर्ट घेतले सगळ्यांचो. हय, सगळ्यांचो. तुम्ही म्हळ्यार गोवा फॉरवर्डा कडेन वयचना वचपाना कारण थंय गोवा फ्रॉडच्या वटेन कांय व्हडलें ना. मायनींग डिपेंड तो सोडून सगळे ते पक्ष. सगळ्या कडेन वतले.
ओके, देव बरें करूं. परत इंटरव्यू जातलीच तुमची फुडें जेन्ना तुमी अनावन्स करतले तेन्ना. हे आशिल्ले पुती गांवकर. ते म्हणटा की आपूण इंडिपेंडंट फोरम करून निवडणूक लडयतलो, मुख्यमंत्र्या विरुद्ध उबो रावतलो. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे ते म्हणटा की सगळ्या पक्षांनी आपल्याक सपोर्ट करचो, ऑल पार्टी कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावतलो. मायनींग डिपेंडंटांच्या घरांत झोळी घेवन भोंवतलो. म्हणजे आमी हाज्या पयलीं कल्चर जे पळयताले ते आमी परत पळोवपाक मेळटले. आनी थंयच्यान आपूण पयशे उबो करतलो, जाणें जाता तितले आपल्याक देणगी दिवन तातूंतल्यान आपूण इलेक्शन लडयतलो. कारण आपल्या कडेन तितले इलेक्शन लडोवपाक माझ्या कडेन यंत्रणा गोंयचे कामगार जे आसात, कामगाराचे नेटवर्क आसा. कामगारांचे नेटवर्क नाही, एक लक्षात घे, तो विशय तुज्या समोर दवरतो. आज पुती गांवकार कामगार क्षेत्रांत गोंयचो राजा म्हणून वावुरता. आनी हें राजापण म्हाज्या कामगारांनी म्हाका दिल्लें आसा. जर गोंयांत जर म्हाका राजा केला जाल्यार ते कामगारांनी केल्लो आसा. ताणें भरपूर पयशे दिल्यात. म्हाजे सगळे खर्च हो म्हाजे कामगार करतात. कामगार आनी आज त्या कामगारांक हांव छाती ठोकपणे सांगूं शकता, जे आज 8-10 हजार म्हाजे पेड मेंबरशीप आसा, तातूंतले 80% कामगार आज सॅलरी म्हाज्या कामगाराची 35 ते 40, 70, 80 हजार पर्यंत पावयल्ली आसा गेल्या 40 वर्सां. आनी म्हाज्या प्रत्येक कामगार आज वेल टू डू आसात. फक्त मायनींग बंद जाल्यार ते बावडे बेकार रस्त्यार पडल्यात. नाजाल्यार बाकीचे सगळे कामगार जे आसात, ज्या ज्या इंडस्ट्रीन काम करतात, ते आज वेल टू, तेंचे कडेन 4 व्हिलर आसात. म्हणजे 80% म्हाज्या कामगारां कडेन आज 4 व्हिलर आसा, ते अफोर्ड करूंक शकता. अशें म्हाजे कडेन इंडस्ट्री आसा ते एरिया. सो तांचे कडेन वचून तुमी देणगी एकठांय करतले. देणगीच न्ही, आमकां हे देणगी पेक्षा आमकां पयशे एक लक्षात घेयात. वाळपयचे पयले इलेक्शन जे जिखले 94 जे BJP नरळ हळदणकराक हांवें निवडून हाडलो, हें हांव शाटितूपणे सांगूं शकता. जे एडमिटय केलात, जाल्यार तुमी हो प्रश्न आमचो सुभाष वेलिंगकर सर आसा ताका विचारात. त्या वेळार खर्च आशिल्लो 1,05,000 काय 6,000. आनी तातूंत दामू काळनाका केळकर म्हणून जो पयलींचो कार्यकर्तो आशिल्लो, ताणें तातूंतले ताका 1.5 लाख दिल्ले. ताणें उरलेले हाडून पार्टेक दिल्ले. ही कार्यकर्त्याची त्या वेळच्या कार्यकर्त्याची परिस्थिती आसा. तशे कार्यकर्ते म्हाजे कडेन आसात. म्हाज्या कार्यकर्त्यांक 5,000, 200 रुपया, 300 रुपया दिवपाची गरज ना. माझे कार्यकर्ते यंत्रणा म्हाजे कार्यकर्तेच उबे करतले आनी त्या यंत्रणेचेच हांव इलेक्शन लडयतलो. ओके, देव बरें करूं. कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आपूण इलेक्शन लडयतलो आनी जिखून येतलो. आनी गोंयांत ज्यो चुको जाता त्यो आपूण सारक्यो करतलो. मायनींग इमिडिएटली सुरू करतलो. गरज पडले जाल्यार 3 लाख लोकां खातीर आपूण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सोंसूनी भितर बसपाक तयार आसा, अशें तांणी सांगिल्लें आसा. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa, our production partners are goabyland.com. पळयत राहा.